देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. म्हाका 24/12 वोड 35-37. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हटलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता पूस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोळा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जमो कशे मनान ताका कान दितालो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ इजायास प्रवाद्यान केल्लें बाकीत जेजू सवें शांती पावता. क्रिस्त दाविदाच्या घरांतल्यान जल्मतलो. दाविदाचें शिवासण ताचें जाता. हें सगळें आमचे सोडवणे खातीर घडटा. जेजूचें पयलें येणें मानून घेवंक फारिझेव आनी धर्मशास्त्र्यांक अवघड लागलें. आमी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान हें स्वत मानून घेता आनी भावार्थान आमी ताचो पाटलाव करता. आमेन.